भांगरभूंयच्या खाशेली खबर कार्यावळीत तुमका अनुजा खांडेपारकाराचो येवकार। व्यस्त जिवितांतल्यान विसव जाय जाल्यार भोंवडी एक बरो पर्याय। हालींचे व्यस्त जिणेंत स्वता खातीर वेळ दिवप खूब कठीण आसलें तरी वेळ काडप खूब गरजेचें। विसव घेवप, नव्या सुवातींक भेट दिवप, सदां परस कितें तरी वेगळें करप हें तुमच्या मानसीक भलायके खातीर खूब म्हत्वाचें। देखूनच हे खातीर भोंवडी हो एक व्हडलो अणभव जो दरेकल्यान अणभवपाकूच जाय। प्रवासांतल्यान मेळपी एक व्हडलो फायदो म्हळ्यार ताचो तुमच्या मानसीक भलायकेचेर खूब सकारात्मक परिणाम जाता। नवे मनीस, नवे सुवाती आनी नवे खाण लेगीत तुमकां सामकें वेगळेपण दिता। तुमची उदासीनताय वा हुस्को आसल्यार भोंवडी करून तुमकां बरें दिसूं येता। संवाद वाडटा। तुम्ही जर पयलींच तुमचे जिवीत गर्दीच्या सुवातींचेर जगतात जाल्यार तुम्ही ह्या सगळ्या पासून पयस वचून एक शांत सुवात वेचून थंय कांय दीस सारपाक जाय। प्रवास केल्यार तुमची भास सुदारपाक मदत जाता। तशेंच नव्या सुवातींनी नव्या मनशांक मेळ्ळ्या उपरांत तुमचो संवादूय वाडटा।